महत्वाचो विशय म्हळ्यार SIT ऑन लँड ग्रॅब. आणि म्हाका दिसता हांव तुमकां म्हणपाक सोदतालो की जितली सिरियसली तुमी SIT घेतल्या ही ऑन लँड ग्रॅबिंग तितल्या सिरियसली ड्रग्साचोय विशय घेवपा जाय म्हण. एक प्रश्न गोंयकार विचारतात की प्रकरण येत आसात, अरेस्ट जातात, सरकारी अधिकाऱ्यांची नांवां येयलीं आनी 2 दिसांनी सगळे जाण बेलाचेर सुट्टातय बी. राज्याचे गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री म्हणून एक प्रकरण जे तुम्ही इतले सिरियसली लावन धरला, वेर डू यू थिंक इज द लॉजिकल कंक्लुजन ऑफ दिस केस? हांव परत तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता, म्हणजे SITची SIT फॉर द लँड ही जी सगळी इन्क्वायरी सुरू जाली तेन्ना एक सामान्य मनीस म्हाज्या कडेन येवन जेन्ना कंप्लेन करता आनी ताज्या उपरांतूच हें सगळें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालां. आतां पर्यंत जवळपास 15 पेक्षा चड लोकांक अरेस्ट जाली. थोड्या जाणांक दिसलां की ते सुटले म्हणजे ते कायमचे सुट्टले. ना, कायमचे सुटचे ना. जवळपास 110 केसीस रजिस्टर्ड, 110 सेल डीड जी रजिस्टर्ड जाली, जाका आमी नो मॅन लँड म्हटल्या, कारण ती लँड परत अजून कोणीच क्लेम करूंक ना. सो दॅट ताका लागूनच म्हणजे आमचे पुराय SIT क्रायम ब्रांच जे ज्याच्या सकयल आसा ते पुराय इन्व्हेस्टिगेशन्स करीत आसा. पण ताच्या खातीर मेनली जे आसा पळय न्ही, इट इज एन इन्क्वायरी कमिशनर सेटअप करप आनी तेजे टर्म्स ऑफ रेफरन्स फॉर दॅट होल इन्क्वायरी कमिशनर्स आनी SIT लँड ग्रॅब हाच्या खातीर इन्क्वायरी कमिशनर रिटायर्ड जज वी आर अपॉयंटींग विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम. ताजी अपॉयंटमेंट जातली आनी हाज्या खातीर ह्यो सगळ्यो ज्यो केसीस आसा ह्यो इन्क्वायरी कमिशनरा कडेन बरेच जाण म्हणटा ती लँड कितें जातली काय म्हणून. नो मॅन लँड वील गो डायरेक्टली, इफ नो वन इज क्लेमिंग दॅट लँड वील गो टू द गव्हर्मेंट. आनी हे सगळे जे इन्वॉल्व आसात दे विल गो बिहायंड द बार अंडर द डिफरंट सेक्शन्स. हांवें डिफरंट सेक्शन्स, थोड्या जाणांनी हेल्प केला, थोड्या जाणांनी पयशे घेतल्या, थोड्या जाणांनी आपल्या नांवार केल्या, थोड्या जाणांनी दुसऱ्याच्या नांवार केला. हितून आतां पर्यंत जे मेन कल्प्रीट आसता ते मॅक्झिमम जाणांक आमी अरेस्ट केले. ते जरी टायम बींग सुटल्या, कायमचे सुटूंक ना. तर चार्जशीट फायल जातली, केस चलतली, ओके, आनी ते बिहायंड द बार वतले. अजुनूय ऑफिसर्स इन्वॉल्व कोण आसा ते बिहायंड द बार वतले. आनी हाज्या पलीकडे अजुनूय बी थोडे जाण जे इन्वॉल्व आसा पळय न्ही, हे सगळे जाण भितर वचपाचे आसा. सो जस्ट एज अ क्लॅरिटी, बिकॉज इट्स अ मेजर अनाउन्समेंट, तुम्ही म्हणटात की इतली प्रकरणां आसात, आनीकूय प्रकरणां मुखार येवपाक शकतात, आनीकूय अरेस्ट जावपाक शकतात. यू आर कॉन्स्टिट्युटिंग अ कमिशन ऑफ इन्क्वायरी? येस, द गव्हर्मेंट इज व्हेरी मच सिरियस अँड वी आर इन्क्वायरी कमिशनर आमी एस्टाब्लीश करता. आणि वॉट विल बी द टर्म्स ऑफ? देर इज अ टर्म्स ऑफ रेफरन्स फॉर दॅट. त्या खातीर इन्क्वायरी कमिशनर इज अ रिटायर्ड जज. वी आर अपॉयंटींग एज द इन्क्वायरी कमिशनर अँड थ्रू हीज आमी तेजी कंप्लिटली प्रोसेस जो आसा वील फॉलो करतले. आणि तांचो मॅन्डेट कितें आसतली, आवाठ कितें आसतलो? तेजो कंप्लिटली ताका हांवें त्या ती म्हटलं टर्म्स ऑफ रेफरन्स फॉर दॅट पर्टिक्युलरली फॉर द फ्रेम जातले. इट इज फॉर द SIT इन्क्वायरी अजून टर्म्स ऑफ रेफरन्स जो कंप्लीट जावपाचो उरलो तोय जातलो. अँड फॉर द इन्क्वायरी कमिशनर ऑल्सो देर वील बी द टर्म्स ऑफ रेफरन्स. ही वील कंप्लीट दीस वर्क विदीन द 3 to 4 months. आय एम नॉट सेईंग दॅट टायम बाउंड. इट इज नॉट इयर टू इयर्स. विदीन द 3 to 4 months ताच्या कडेन केसीस गेल्या उपरांत 3 ते 4 महिन्या भितर केसीस क्लोज जातले. तुम्ही म्हणटात की SITचे इन्व्हेस्टिगेशन विल रिपोर्ट टू कमिशन ऑफ इन्क्वायरी? एक्झॅक्टली राईट. SITची 2 तरेन आसा. एक ही जन SITची जे आतां पर्यंत जातले चार्जशीट जातली, कोर्टाक फायल जातले, आनी रेस्ट ऑल द लँड एंड हाच्या बद्दल कितें करपाचें हे इन्क्वायरी कमिशनरा कडेन वतले. आनी इन्क्वायरी कमिशनर तेजे डिसिजन्स जे अकॉर्डिंग टू द लॉ whatever the government wants to take the decision, directly they'll refer and they'll advise for the government, you can take this decision. So just for the clarity, कारण म्हाका दिसता इज अ मेजर अनाउन्समेंट आनी तुमी चवथीच्या मुर्तार करतात. सो स्टेटीचो इंटरेस्ट धरून माझी प्रत्येक अनाउन्समेंट आसा. त्या खातीरच सांगलें हांवें, ही लँड जी आसा पळय न्ही, नो मॅन लँड आसा, त्या खातीर ही लँड सरकाराची जावप गरजेची आसा. चवथीक एक बरो व्हडलो मोठो बॉम्ब घाला. 2 गजाली तुम्ही म्हणटात की देर इज अ क्रिमिनल आस्पेक्ट ऑफ द SIT अँड देर इज अ सिव्हिल आस्पेक्ट ऑफ द SIT. क्रिमिनल आस्पेक्ट तुम्ही म्हणटात की SITचो सद्याक चालू आहा तो चालू उरतलो, बट सिव्हिल आस्पेक्टाक खंय तरी क्लोजर मेळपाक जाय. क्रिमिनल ताजे खातीर एक कमिशन ऑफ इन्क्वायरी आसता. एक्झॅक्टली राईट. क्रिमिनल आस्पेक्ट विल बी डील्ड बाय द कोर्ट separately, charge sheeted and deal by the court. Yes. And civil aspect will deal by the inquiry commissioner. Yeah, because criminal aspect will be dealt by IPC, CRPC. Civil aspect will go into the title and ownership of the land. That's how the distinction would be. So there will be 2 major arms of this investigation now. One is the police arm, and the second is the kind of a Inquiry, yeah, quasi-judicial. quasi-judicial arm. So CM, why तुमके गरज कित्याक आसली? कारण हांव कित्याक विचारता हो प्रश्न की जनतेकूय कळू दी म्हणून. खुबशे लोक हे जे तुमी 110 केसी म्हळ्यात, म्हाका तांची
काणयो आयकतना भरून येता सारकें. कोणाचो कांयच गुन्यांव ना, कोण तरी येता, जमीन घेवन वता आनी सिव्हील कोर्टा भितर एक सामान्य गोंयकार झगडटा आपली जमीन गेली म्हूण. डू यू थिंक, अँड दिस इज वाय आय एम सेइंग इज बिकॉज फॉर एबंडन्स क्लॅरिटी, हो जो प्रोसेस कोर्टा भितर वचून जाचेर प्रचंड ताण येता सामान्य मनशाचेर, थ्रू दीस कमिशन ऑफ इन्क्वायरी, डू यू थिंक यू विल बी एबल टू रिटर्न द टायटल बॅक टू द ओरिजिनल ओनर्स? जो आय एम डिलिंग विथ दीस केसीस, जो एट प्रेझेंट SIT कडेन केसीस आसा, आनी इफ समवन इज क्लेमिंग दॅट इज माय लँड, Yeah. he can directly claim to the inquiry commissioners. He can prove it Yeah. by submitting his Before the document. commissioner. Yeah, before the Yeah. commissioner. And we can revert, of course. सो ताका सिव्हील कोर्टाक Civil court वचून वयचें पडटलें. वर्सांनी वर्सां झगडपाची झगडचो गरज पडटलो. ना. ना. जाचेर अन्याय जाला ताका तुमी म्हणटात फुडल्या 3 ते 4 म्हयन्या भितर न्याय मेळटलो. एक्झॅक्टली रायट. म्हाका तेच म्हणणें आसा की ह्यो जर प्रॉपर्टी खरेंच गोंयकाराच्यो कोणाच्यो तरी आसा, तिसऱ्या मनशान त्यो विकल्यो आणि ताका परत सिव्हील कोर्टान वचून झगडपाची गरज ना. तेणी आपल्या प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन सहित इन्क्वायरी कमिशनराच्या फुड्यान येवचो आनी त्यो लँड क्लेम करच्यो. सो ताका सिव्हील कोर्टा वचून वर्सांनी वर्सां ते धकचो पाडे खावपाची कसलीच Inquiry गरज ना. commissioner will pass the order. You are Quasi-judicial rights ताका उरतले, that he can pass the order. यू आर सेइंग दिस कमिशन ऑफ इन्क्वायरी इज अ फास्ट ट्रॅक जस्टीस. Yes. दिस इज अ फास्ट ट्रॅक जस्टीस इन त्या खातीर म्हटलं लँड ग्रॅब हांवें केस. की म्हाका हे वर्सांनी वर्सांय चलोवपाचें ना. हय. म्हणजे एखादी केस जर गेली आसत जाल्यार ती 3 ते 4 म्हयन्या भितर केस सोंपपाक जाय. त्या खातीर आतां एट प्रेझेंट ज्यो केसीस आसा, सपोज वी आर गिवन इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर, जाल्यार ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम जानेवारी पर्यंत हाचेर रिजल्ट लागपाक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.